येवकार हा समृता खणगावकर, सुरवेक पुळाचे हेडलायन्स। पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर पेडणे अबकारी खात्यान गोंयांतल्यान मुंबय व्हरपी सुमार 42 लाखाचो सोरो धाड घालून केलो जप्त। राज्यात ह्या सप्तकात हवामान आसतले उष्ण, बिरेस्तारा मळब उरतले ढगाळ, तापमान सामान्य परस आसतले चढ, लोकांनी घेवची जतनाय, हवामान खात्याचो सल्लो। डेम्पो प्रोफेशनल लीगात डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान टोंका एससीच्या यंग बॉयज पंगडाक 3-0 गोल फरकांनी हारावन मेळयले जैत। काणकोण आसाळी श्रीस्थळ वाठारांतल्या आदिवासी समाजाच्या लोकांनी मनयली दिण्या जात्रा व्हडा उमेदीन। गांवच्या आंकवार चले भुरग्यांनी देवाक अर्पिली शेणाची सुंदर दिवजां। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। अबकारी खात्याची नेमान चेक पोस्टाचेर तपासणी सुरू आसा। अशा एका तपासणे वेळार पत्रादेवी चेक पोस्टाचेर पेडणे अबकारी खात्यान सुमार 42 लाखाचो सोरो जप्त केलो। गोंयांतल्यान मुंबय मेरेन बेकायदेशीर रितीन व्हरपी हो सोरो अबकारी पंगडान धरलो। पळयात। पण हेत आमकां एक डावटान आमी हे केलें, सद्या त्या स्ट्रिक्ट कमिशनरान आमकां स्ट्रिक्ट हे दिलें की मातशी गाडी चॅक करपाक ही कितवी गाडी धरली? दुसरी गाडी व्हडलो ट्रक सेकंड कोड ऑफ कंडक्ट। खंयच्या थ्रू वयताली? ही गोंयांसून बॉम्बे वयताली। ओके, पण गोवाच्यान खंय पिकअप केलें तेंच्यांनी कशें? गोवाचे ते अजून जावन ड्रायव्हराक अरेस्ट केल्या, आतां इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा। ओके, स्टॉक आनी गाडी सीज केल्या। स्टॉक अरावंड बियर वोडका केसीस आसले 440 केसीस, म्हळ्यार 90 केसीस निप्स जाल्ले तेंचे, around 140 cases Kingfisher beer and 50 cases Tuborg beer. Okay. Total value of the goods 42,63,000 and value of the vehicle 38 lakhs. Total value 80,63,000. तुमच्या ऑफिसरांची नाव कोण? ऑफिसर अंडर सुपरविजन ऑफ कमिशनर अंकिता मिश्रा, सुप्रिटेंडेंट ऑफ एक्साइज महेश कोकणकर, सब इन्स्पेक्टर वासुदेव गांव आणि स्टाफ आसले आशिष रुपेश रेडकर, आशिष भारत पागी and विनीत सर। आणि एक तुमचो थंय प्रॉब्लम आसा, तुमकां तो प्रॉब्लम दिसता जाल्यार देव जाणा, जेन्ना गाडयो तुमचे आडा येता पळय तेन्ना तांकां सेक्युरिटी अशी कांयच ना? बॅरिकेड्स घातले म्हणून कोण आयकना, वयल्यान वयता। आमी थंय गेल्ले फाटल्या फावटी, तुमच्या आंगा वयल्यान वयता ते, तेन्ना तेजेर कितें हे करपाचें सांगलां मी कमिशनराक, इन्फॉर्म केला हांवें। सीसीटीव्ही बी तुमचो सारको थंय सीसीटीव्ही चालू आसा, पण नंबर बी कांय दिसना, कोणूय हांगा वयल्यान गाडी व्हरता। तेन्ना तुमी ताका कितें कसो तुमी हें करतले, ट्रॅप करतले? खुबश्यो गाडी हांगा वयल्यान वयता तुमचे। परत आमकां ती हे घालपाक मेळना, पयलीं ती हे आसताले, आतां बॅरिकेड्स दवरल्या। पयली गेट कशी घालपाक मेळटा? घालून तेजेर ते कितें डायरेक्ट वयताले मारताले तितून, आनी एक्सिडेंट बी जाले खुबशे। गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि भक्ती पैबाळगी। राज्यात भिरांकूळ अपघातांची माळ थांबपाचें नांव घेना। ताजे परस चड चिंतेची गजाल म्हळ्यार राज्य अधिकाऱ्यांनी हो प्रस्न तडीक लावपा खातीर कसलीच हालचाली करूंक नाशिल्ल्याचें दिसता। वास्को IOC सर्कला कडेन दुचाकी आनी पेट्रोल टँकरा मदीं जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याचो पांय मोडलो। हो सर्कल एक मरणाचो सापळो जाला। हांगा दिसपट्टे अपघात घडिल्ल्यान लोक फुरियोज जाल्यात। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। वास्कोन जायते एक्सिडेंट जावपाचे चालूच आसात आनी अशेच एक्सिडेंट आयज हे IOC जंक्शन ह्या जाग्यार जाल्लो आसा। ह्या एक्सिडेंटाचें कारण म्हटल्यार हो IOC जंक्शन हो खंय तरी एक डेड ट्रॅप जाल्लो आसा, कित्याक की हांगा जे पोर्टांसून हेवी व्हेहिकल्स येतात, टँकर्स येतात, ज्यो व्हडले ट्रॉलर्स येतात, ट्रेलर्स येतात, हेंच्या खातीर खंय तरी एक्सिडेंट वाडलेलो आसा। आनी हो IOC जंक्शन हांगा टर्न मारपाक जाय तो त्रास जाता, बिकॉज हांगा जर एक व्हडली हेवी व्हेहिकल येयली म्हाज्या फाटल्यान तुम्ही ही आतां गाडी पळोवंक शकता की कशा तरेन टर्न मारता, आनी जे बायणां सडा ह्या वाठारांसून ज्यो गाडयो येता ह्या फाटल्यान ह्या अश्यो गाडयो येतात, तेच्या खातीर एक्सिडेंट जावपाक लागलो आसा। लोकांक हांगा वाट वचची पडटा। आयज अशेंच एक्सिडेंट जालो एक बायक आनी एक टँकरा मदीं, आनी जेजून बायकर जो आसलो तेचो खंय तरी पाय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, ताका खंय तरी GMC व्हेल्लो आसा आनी हो टँकरचो टायरूय फुटलेलो आसा। म्हणजे कितके स्पिडीन ह्या जाग्यार ह्यो टँकर वयतालो हें चिंतून शकता, कित्याक की हांगा टर्न मारपाक आसतना तेजो टायर फुटलो, कित्याक की तेणी ब्रेक मारलो, म्हणजे तो स्पिडीन आसलो अशें कळोन येता। आनी जो बायकर आसलो तो पाय फ्रॅक्चर जाल्लो आसा, पूण
सध्या तरी हो जो जंक्शन हो एकदम डेड ट्रॅप जाल्लो आसा. ज्या परेन हो ब्रिज जायना, फ्लायओव्हर जायना, त्या परेन हांगा लोकांक जायते त्रास भोगचे पडटले आनी हांगा एक्सिडंट कंटिन्यू उरतले. त्याच्या खातीर हांगा पुलीस डिप्लॉय करपाची गरज आसा. तशेंच जे टँकराचेर क्लिनर आसपाची गरज आसा आनी जे हांगा एमपीटीन कितें तरी प्रिकॉशनरी मेजर्स घेवपाची गरज आसा. पळय हांवें गव्हर्मेंट जे अथॉरिटीज आहात न्हू तांकां पयलींच शिटकावणी दिल्लेली हे जे सर्कल आहा न्हू हे डेंजरस सर्कल म्हणून कितें. आनी लास्ट टायम आमी हांगासर बोळ सुद्दां मारलेलो की हांगा गाडये जे टर्न मारतात ते फाटीं फुडें पळयना म्हणून. आतां हो जो तेंच्यांनी आतां न्यू फ्लायओव्हर बांदपाचो इनिशिएटीव घेतला, आमदारान सांगलेले वास्कोचे आमकां हो जाता इतले बेगीन आपूण करून घेतलो म्हणून. गेले सप्तकाच्या पयलीं सांगलेले, आतां दुसरो सप्तो येयलो तरी पूण हो फ्लायओव्हर कंप्लीट जायना. वॉर बेजीस हे काम जावपाक जाय आसलें दीस आनी रात. जर सपोज तुमी लोकांक जर इनकन्विनियन्स दिता न्हू हे वॉर बेजीस काम जावपाक जाय आसलें. आनी आयज हे सामान्य मनीस मुरगांवचो आनी वास्कोचो भोगता. आतां म्हाका एक सांग, खंयची बायल शाळेन वयतना परत परत सांगला भुरग्यांक शाळेन सोडपाक लोक हांगाच्यान वयता म्हणून ल्हान भुरग्यांक घेवन. त्या टायमाचेर एक्सिडंट जावन कोण मेलो जाल्यार कितें करता. आयज तें जालां हांगासर. हे रक्त पळय रे, हे रक्त पळय रे, हे रक्त आमचें सरकार पिता म्हणटा ते हे रक्त सामान्य मनशाचें हे रक्त कितें. आनी ह्या टँकरांक इतली घाई कित्याक. हे पुलीस तांकां विचारपाक शकना. हांगा पुलीस जाय आमकां कंपल्सरी 24 आवर्स जाय. थंय ब्रिजाचें काम चालू आहा, हांगा ब्रिजाचें काम चालू आहा म्हटल्यार हांगा पुलीस नाका. तलाव घालतले फक्त तलाव घालतले. हां अरे तुमी मेले न्हू, आमच्या मड्यार उठले रे आनी मड्याचेर पयशे करपाक उठले. आतां हे टँकर इतली घाई कित्याक. वयर काडपाक जाय, चोरपाक जाय, वयर चोरूंक जाय. आमदारांक दिसना, फुटल्या आमदारांचे दोळे हायवेचेर चोरपाक जाय, हायवेचेर चोरूंक जाय. हे पुलिसांक दिसना. हांवें सांगलेलें पयलींच्या पियाक हे चल्लां तें बरें न्हू म्हणून. कितें ही फक्त कांय ना, ही गडबडी चोरपाची आनी कांय ना. हो सारको कंटिन्युअस आयओसी जंक्शन म्हणल्यार सारको वास्कोकारांचो आमचो मेन जंक्शन. फ्रॉम मुरगांव तालुक्याचो म्हणल्यार आतां चड्यावयल्यान नाक्यावयल्यान लोक सगळे येता, भायणाचे लोक येता. हेवटेन म्हणल्यार इतले जागृत आसपा जाय. येदे व्हडले एमपीटी 9 नंबरार टँकर व्हडले ट्रक येता आनी इतले टन घेता. आमकां इतले त्रास जाता टू व्हिलरवाल्यांक. खरो म्हणजे हेवटेन एटलिस्ट 16 वर तरी ट्राफीक पुलीस वचपाकूच जाय आसलो. आयज कोणाचो सकाळी पांय गेलो जाल्यार कोणा जीव गवोंक शकता. हाका जबाबदार कोण? प्रशासन ही जबाबदारी हेची घेवची आनी बेगीतले बेगीन एक अशें वास्कोकारांचे एक आतां आमी फक्त देव दामोदर आहा म्हणून आमचो टायम बॉम्ब सिटी आमी रावता. प्रशासना कडेन की ट्राफीक पुलीस हेवटेन कंटिन्यू एटलिस्ट बिजी अवर्स वयता आनी दनपारचे वचता सांजचे नेमणूक करचो आनी कंटिन्यू दवरचो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, सुभाशिश गोवेकार आणि भक्तीपै बाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. काणकोण वाठारांतल्या चडशा गांवगिऱ्या वाठारांनी आपले खाशेलपण जपून दवरला. काणकोण आसाळी श्रीस्थळ वाठारांतल्या आदिवासी समाजाचे एक खाशेलपण आसा, ते म्हळ्यार दिण्या जात्रा. गांवचे आंकवार चले भुरगे शेणाची सुंदर दिवजा करता आनी ती देवाक अर्पितात. पळोवया आसाळी गांवचे खाशेले पारंपारीक दायज दाखयता आमचो रिपोर्टर देविदास गांवकार. नॉर्मली आमचे नवे वर्स हे जानेवारी म्हयन्या साकून सुरू जाता, पूण हिंदू धर्माचो समुदाय नवे वर्स हे गुढीपाडवो ह्या दिसा साकून सुरवात करतात. त्याच बरोबर आदिवासी जो समुदाय आसा ह्याच गुढीपाडव्याक गुढीपाडवो न्हय तर संवसार पाडवो म्हणून मनयता. कारण ह्या दिसा साकून तांच्या संवसाराची वेगळ्या तरेची खास करून कुमेरी कल्टिवेशन करपा खातीर जी कामां आसात ती कामां सुरवात करता. देखून बाकीचे लोक गुढीपाडवो म्हणून मनयतात, त्या दिसाक हे लोक संवसार पाडवो म्हणून मनयतात. ह्या दिसाक खास करून काणकोण तालुक्यांतल्या वेगवेगळ्या वाड्यांनी दिण्याची जात्रा जाता. ह्या दिण्याच्या जात्रेक जे भुरगे लग्न जाले ना म्हणजेच आंकवार भुरगे आसा ताका आदिवासी समुदाय आपल्या भाशेन दिणे अशें म्हणटा. हे भुरगे खास करून जिन्याची बडी आणि उक्षीची फुलां लावन आपली व्यवस्थित गुडी तयार करता आणि ती गुडी घेवन आपल्या गांवान दिंड्या देवा कडेन वेगवेगळ्या जाग्यांनी भेट दिवन दिण्याची जात्रा मनयता. जाल्यार धाकटुली जी भुरगीं आसा ती भुरगीं कट्ट्याचेर शेण थापून ताजे वयल्या शिंपले लावन शेणाची दिवजां तयार करतात आणि आगळ्या वेगळ्या स्वरुपान आदिवासी समुदाय ही दिण्याची जात्रा सेलिब्रेट करता.
अब आज हांगासर तुमगे कित चल्ला आणि आज कशें आमगेर पाडयो गुढीपाडयो गुढीपाडयो आमी नाचयता कशें कितें सुरवात केन्नासान जाता खंयच्यान करता तुमी आमी सुरवात घरोयांसान करता गुढी करता दिवस पेटयता आनी जात्रेची गुढी मोडटा आनी ही गुढी तयार करता आनी 5 घरोये फेर मारता आनी फेर मारता आनी वाजत आमी मांड्यार येता मांड्यार मागीर सगळ्यातले 5 घरोयांचे आमी मांड्यार एक जाता मांड्यार एक जाता आनी मागीर हर घाता आनी सकयल देंवता आनी आमी एक ना जागे आहा दिन्नी देव म्हण त्या दिन्नी देवा आमी उत्सव करता कितले आसा जागे कितें जागे कितले आसा दिंडी देवाचे जागे सगळ्या 5 जागे आहा मागीर थंय वचून मागीर कितें जाता हांगा हं? तेजे नंतर आमगे कांय ना आतां हो पाडी नाचलो आमगे सोंपलें मागीर सकयल पुरवां नाचयता ते नेश्ट पाडी पुरवां मागीर नेश्ट पाडी नाचयता ते पुरवांतले लोक जेवळी निमाळची थंय आमकां कांय अधिकार ना आमगे हिंगाच थिंगा पावयले आमी मोकळे पानां जिन्याची आनी कोचंबाची जिन्याची आनी कोचंबाची पानां आनी जिन्या बडयो आनी चाप्या फुलां आनी आज देवां सगळें आमगे चाप्या फुलाची वाडी ती गुडी कोण घेता दिंडी भुरगे आं दिंडी भुरग्याच घेता आनी दिंडी भुरग्याक नाचयता आनी हो भार बी पळय आहा त्या दिंडी भुरग्यांक जात्रा दिन्याची आनी आतां हिंगा कितें जातलें आतां हो नियम चोपता हिंगा अवतार जाता आतां हो अवतार जालो मागीर दुसऱ्या अवतारात आमी सगळे मल्लिकार्जुन देवस्थानां वचपाचो वाटे अवतार आसा 2-3 अवतार आसा आमगे सगळे आनी हो पासून चवथो आनी आतां एक वयर जालो वयर 2 जाले सगळे 6 अवतार पयले न्ही जाल्यार बाजाराची बरी बरी दिवजां हाडटा आनी हांगासर सद्या तुमगे वेगळी दिवजां ही कसली दिवजां ही संवसारपाट नाचोवपाची दिन्याची चेडवां दिवजां दिंडी चेडवां कसली तयार करता ती तयार करता 15 नाल्ली आं वयल्यान शेण आनी शेणाक शिंगार करता तिसरे शिबी नायता मदले शिबी नायता आनी त्यो पंटी करता त्या पंट्याचे वाट भेटयतात आतां लोकांनी सगळ्यांत नवीन हाडला पूण तुमी तशें सामान दवरलें अजून आमी सामान दवरला आमी करपाक त्याच दिसा करपा ती तयार तेन्ना करपा ती तयार हां हाडूं जायना ना हाडपाक न्ही घरवई येता म्हण हांगासर आतां ह्या गांवांत कितले घरवई आसा तुमचे गुरुया स खंयचे खंयचे नांव एक येळपाळी वेळीत मोलू एक गांवकार गुरु एक भगत पांगळो वेळी पुजो पुश्ट वेळी दुसरो वेळी पुजो पाल्क गोंयकार दुसरो चवथो तो योग नौकार जानू हे 6 गरवयो आमगेली भोंवत चलता गुडी आनी दिवस पेटयले त्या गुरव्या फेर मारता साब घाता आनी मागीर एक आमी गुरव्याची सकयल देंवता आनी येवपा आंगणाक मांडार एक जाता आनी मागीर आमी हर घान सकयल देंवता थंय आमगे दिंड्याचेर देव म्हण आसा त्या देवा कडेन येवन आमी नाचो गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खडगांवकर आनी सानिका नागवेकार. राज्यात सध्या उदरगत चल्ल्या अशें म्हणटात पूण नियोजन शून्य कामात चड पळोवपाक मेळटा. वचत थंय रस्ते फोडिल्ले दिश्टी पडटात जाका लागून सामान्य मनशाक त्रास सोंसचो पडटा. नावेली चलिल्ल्या अंडरग्राउंड केबलिंगाचें काम अर्दकुटेच बंद जाला जाका लागून येरादारी करप्यांक धोक्याचें थारला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी सध्या मडगांव जे ट्रॅफिक सेल आसा ह्या सेलाच्या जो PI आसा संजय दळवी हेचे फुडें आमी आसात आनी आज आमी तेचे कितें विचारून घेवया जे नावेली हांगा जे अंडरग्राउंड केबलिंगा खातीर जे डिगींग केले कडेन आसा आनी आतां गेल्ले 15-20 दीस जाले हें काम बंद आसा आनी हेचे खातीर थंय इतले ट्रॅफिक जाम जाता लोक त्या कोणा पडटात हेचे खातीर कितें करतलो आनी तुमी कितें म्हणल्यार हेजे एक लेटर तरी धाडलां PWD ऑथॉरिटीक हें आमी आज विचारया आनी त्याच बरोबर थंय पळय जे हायवेचेर जे डिगींग केले कडेन हेचे खातीर पळय लोकांक त्रास जाल्ले कडेन आसा हे खूब त्रास जाल्ले कडेन आसात. हांगा खंय तरी कॉम्बिनेशन ना एक जे कॉम्बिनेशन आसपाक जाय आसलें हें ना आनी हेचे खातीर सगळे लोकांक त्रास जाल्ले कडेन आसात. जे अंडरग्राउंड केबलिंग करतात हें इम्पॉर्टंट आसा ना म्हणना पूण त्याच बरोबर लोकांली जी सेफ्टी आसा जे सेफ्टी पळोवपाचो एक प्रयत्न आसा
ती करपा जाय हो प्रयत्न खंय तरी तांगे दिश्टी पडना आनी कांयच ना. फक्त डिगींग करून घोड मारून गेले. तितून कोण म्हशी पडटात, मनीस पडटात, कोण पडटा म्हूण तें कळना. आनी अशें करून तितून आज एकमेका आपटोन त्या हितून लोक पडटात. त्या रस्त्याच्या संकली कुशीक त्यांनी कोण मारले कडेन आतां अंडरग्रावंड केबल ऑलरेडी अंडरग्रावंड केबल घातले कडेन आसा. पूण तें पुरोवपाक कित्याक सोदना तें खबर ना. आनीक आज आमी विचारून घेवया की ह्या हेजेर तुमी केन्ना म्हणल्यार उपाय काडटले. आनीक हेजेरच आमी आज जो PI आसा संजय दळवी हेचे कडेन विचारून काडया आनी ते कितें प्रयत्न करता त्या लोकांले सेफ्टी खातीर. आम्ही पयला एक फोन केल्लो तेणी बेगिना बेगीन काम काबार करून खातीर प्रयत्न सांगलो. सो आतां सद्या टेम्पररी कितें आसा की काम बंद आसा आनीक थंय सद्या लोकांली ट्रॅफिक जाम जाता ती जाणा. आनीक दुसरे फावट पळय आज कोण कोण पडटा तितून. हय हांवें ताका विचारलेलें सेम थिंग. पूण तो म्हणल्यार ते पर्रिकर स्टेडियम आहा पळय तें काम चालू आहा. सो ते करून ते फिलअप करता सांगलें. तेंचे कित्याक एक सायडी कंप्लीट करून दुसरे सायडी वचों जाय आसलें न्हू. हांगा सगळे कडेन कंटरी व्हडले व्हडले कंटेनर येता आनी तेज्याच खातीर त्रास जाता. हय इलेक्शन आपण सांगतात फोन करता सांगता लेटर घालता येता की मागीर बेगीन काम काबार जाता. तुमी एक लेटर घालताले न्हू आनी त्रासूय जाता न्हू थंय. ट्राफीक जाम जाता म्हणजे त्रास जाता. आमी ट्राफीक कमी घालचें पडटा. आनी तुमी कितें इन्स्पेक्शन बी करताले वचोन. पयलीं गेल्लो हांव परत पेट्रोलिंग वयता पण चॅक करता. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. राज्यात वेंचणुकेच्या प्रचाराक नेट आयला. भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपोन आपलो प्रचार नेटान चलयला. बुधवारा पल्लवी धेंपोन भाजपा वांगड्यांक बरोबर घेवन फोंड्या आनी मडगांवां भेट दिली. थंय तिका लोकांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. पळयात. आता आम्ही 20 मतदारसंघांना वचून आयल्या आणि लोकांनी खरेंच आमकां इतकं प्रोत्साहन दिला, इतली माया दिल्या की आम्ही खरेंच लोकांक सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटात. आणि आज आम्ही शांतादुर्गेच्या देवीक आम्ही नमन करपाक आयल्या आणि देवे कडेन मागता की सगळ्यांचे बरें करूं, सगळ्यांक राखण दिवं. म्हणल्यार आयज कॅम्पेनिंग आज आमचे फोंडा मतदारसंघ सोहळो आमी सुरवात केली आमची बॉर्डरीचेर विठोबा देवळा. थंयच्यान मागीर हांगा येयले, मागीर मठांक गेले. मठांतल्यान आमी देवीची भेट दिवपाक हांगा येयल्ली आसा. आतां फुडें आमी हांगा वयता ओपाक ते वयर वाड्यार थंय तेजे लोक आसात किंवा सगळे एसटी आहात थंय वयता आमी. ते लोकांचे सगळो आशिर्वाद घेतले मागीर फोंडा वयतले. फोंड्या सगळे पळय देवळां बिवळां पळय आनी खंय खंय आसा लोकांक मेळपाचे ते सगळे घाटी बिटी आयजात आसतलें सामकें की पयली बायल मनीस कॅन्डिडेट जावन इलेक्शन जिखली ती पल्लवी धेंपो अशें सगळ्यांच्या लक्षांत उरतलें. आनी म्हणून ते इतिहास बरोवपाक तुमी सगळे वांटेकरी जावचे अशें हांव तुमचे कडेन मागता. आनी त्या दिसा कमळाचो बटन दामून बहुसंख्य मतांनी पल्लवी धेंपोक आमी मडगांवां लीड मेळोवन दिवया आनी दक्षिण गोंयच्यान तिका खासदार म्हणून धाडया. आमचो टाइम घेयना. आमी काम करत मुखार सरल्या. दिगंबर कामत एक मुखार सरलेले. म्हाका दिसता ह्या मडगांवा भितर 100% आमकां लीड मेळटलीच हाच्या बद्दल डाऊट ना. आमी आज एसटी समाज आमचो एसटी समाज आज हेच्या खातीर आमी वावरले. हे मार्केट जे आसा ही सेड जी आसा गोंयान एसटी समाजा खातीर आनी मार्केट खंयचे ना. ह्या मार्केटान एक व्हड परंपरा हांगा दक्षिण गोंयची. म्हाका पूर्ण आश्वासन आसा की तुमच्या आशिर्वादान आनी समर्थनान हांगा भारतीय जनता पार्टी निवडून येतली म्हणून दक्षिण गोंयांत. तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. वेंचणुकेचे वारे राज्यात नेटान घोळटा. उमेदवारांचो प्रचार आनी नेट दिसून येवपाक लागला. आदलो केंद्रीय कायदो मंत्री ॲडव्होकेट रमाकांत खलपाक उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार म्हूण काँग्रेसीन नेमला. ताणें आपल्या वांगड्या सयत पेडण्यां प्रचार सुरू केला. काँग्रेस जैतिवंत जातलीच म्हूण काँग्रेस वांगड्यांनी विश्वास उक्तायला. पळयात. जी आमची महादेव नदी जी पळोवन व्हरता तिका राखची आसा. कडशी ती नदी आमची महाराष्ट्रात आता काहीतरी बंधारे घालतो त्याचं काम चालू झालं. विरलीचें काम चालू झालं. त्या ठिकाणी त्या सरकारशी बोलून ते काम आमकां कोणाचेर अन्याय न करता ते काम आमकां फुडें व्हरपाचें आसा. महत्वाचे जे केंद्रीय प्रकल्प आहात तांकां आमकां खंबीर नेतृत्व नसल्या कारणान आज आमी 25 वर्सां मागे पडलेले आहोत. त्याच्यासाठी आमकां भाई सारकें नेतृत्व जाया आनी आमी सगळे रावन आमी आमची फुडची वाटचाल एक प्रयत्न आसतलो लोकां फुडें घालपाक मातशें यात म्हूण
आनी वोट मारात कित्याक एक वोट चुकपाचो न्ही. थोडे म्हणटले ना तूं निवडून येता आमी अशें करून कांय टेक इट फॉर ग्रांटेड म्हूण घेवपाचें न्ही. आमी सगळें भायर काडपाचें, सगळें येवपाचें आनी तेंगे मनान काळजान कितें आहा तें साको थिंग मारपाचो आमचे वोट आनी काँग्रेसीक मारपाचो. इतलीं वर्सां आमी खूब पळयले. आतां आमकां एलायन्सा बरोबर रावपाचें आसा आनी एलायन्सा बरोबर रावन आमकां खंय तरी आमचो गोंयचो विकासूय करपाचो आसा. आमी जीव तोडून ह्या बाई कल्पांक निवडून हाडूचे साठी आनी काँग्रेस पक्षाचे ध्वज परत फडकावचे साठी अहोरात्र काम करतलो. प्रचार जोरान चल्ला. ज्या वेळाचेर कलप बाईक तिकीट जाहीर जाली त्याच वेळाचेर म्हाका दिसता की संपूर्ण नॉर्थ गोव्यान आमी अर्दे बॅटल जिखले अशें दिसता म्हाका. आनी कित्या खातीर दिसता की लोकांचो प्रतिसाद, लोकांचे फोन, लोकांचे ओपिनियन, लोकांचे म्हणणे अशें आयकूंक येता की बाबा भाई सारको योग्य कॅन्डिडेट काँग्रेस पक्षान फर्स्ट टायम दिलो अशें आमकां तरी आयकूंक येता. ही एक प्रकारची रेव्होल्युशनरी क्रांतिकारी बिलां त्या लोकसभेत हांवें मांडली. त्याच्या मागे शक्ती ही तुमची जनतेची. तुम्ही दिल्ली शक्ती, तुम्ही दिल्ले विचार, तुम्ही दिल्ले आश्वासन आणि तुम्ही दिल्लो पाठिंबो त्या खालीच हे सगळें त्या लोकसभेच्या पटलाचेर हांव मांडूंक शकलो. आजोबा देवळान जात्रा आशिल्लो तेन्ना कित्याक पांय पडपाक, कित्याक आजोबा देवस्थान आनी आजोबा हिंगा व्हेरी पावरफूल. ते मागल्यार आयकल्यार ते मेळटा म्हणून. आनी आमी आयज आयल्या हिंगा पांय पडपाक कित्याक आमकां लीड जाय. फकत जिखपा न्ही, लीड विथ ग्रेट मेजॉरिटी. आमगेले कॅन्डिडेट इज अ मिक्सचर ऑफ यंग, डायनॅमीक आनी मेच्युअर जे लिडर आहे. इतले इन द पास्ट तेगेलो गोंयचेर म्हाका दिसता जायतो गोंयकारालो तेका आशिर्वादान दुबावना. म्हाका खात्री आसा की ज्या प्रमाणे तांकां आमचो जो इंडिया ब्लॉकाचो जो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार एडवोकेट रमाकांत कलपाक जो प्रतिसाद जो मेळटा, निश्चितपणे आमी हे लोकसभेचे इलेक्शन हे जिखतले. तेन्ना दिसता आनी आज उमेदवार टिकल्या नंतर जो एक जोश तयार जाला, जी उमेद कार्यकर्त्या भितर लोकां मदीं जी तयार जाल्या, तेका लागून विजय हो निश्चिंत आसा भाईचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि सानिका नागवेकर. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. गोवा प्रोफेशनल लिगात डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान टोंका एससीच्या यंग बॉयज पंगडाक हारयलो. 3-0 गोल फरकांनी ताणें सोयिस्कर जैत नोंद केले. पळयात रंगतदार खेळ. बाणावलेच्या एसएजी मैदानाचेर फुटबॉल सर्त रंगली. डेम्पो एससी पंगडान सुरवेक गोल करून फुडाकार घेतलो. जाल्यार 70व्या मिनटार ह्याच पंगडान आपली आघाडी दुप्पट केली. टोंका एससीच्या यंग बॉयजान गोल करपाचे खर यत्न केले, पूण ते अपेक्षीत हारले. 73व्या मिनटार डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबान आनीक एक गोल केलो. ह्या जैतांतल्यान डेम्पो एससीन 3 गुण एकठांय करून 22 मॅचींनी 40 गुण मेळोवन पहिल्या सुवातेर पावली. पळयात. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. बुधवारा चढावत तापमानात मातसो उणाव आयला. चडशा वाठारांनी 33 ची उंचाय नोंद जाल्या. बुधवारा उष्णतायेक लागून खरो अनुभव सुमार 40 डिग्री सेल्सियस असो आसलो. लोकांनी आपली भलायकी सांबाळची, हवामान विभागाचो सल्लो. ह्या उष्णतायेंतल्यान आमकां बेगीन कसलोच विसव मेळचो ना. बिरेस्तारा वारे घोळपाची शक्यताय आसा, पूण उत्तरेकडल्यान येवपी वाऱ्याक लागून आर्द्रताय वाडटली आनी ताका लागून तापमानय वाडटले. उंचायेचो अदमास 34 आनी उणो अदमास 24 डिग्री सेल्सियस आसा. नागरिकांक भलायकीची जतनाय घेवपाचो सल्लो आयएमडीन दिला. ह्या सप्तकात हवामान उष्ण, बिरेस्तारा मळब ढगाळ, तापमान सामान्य परस चड. बिरेस्तारचे तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस. वायव्येकडल्यान वाऱ्यांक आर्द्रताय आनी तापमान वाडपाची शक्यताय. फातोडेर धुक्याची शक्यताय, प्रवाशांनी रावचे सादूर. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.
गोवा 365 आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.